राष्ट्रीय महामार्ग 66 चेर मालपे पेडणे हांगसर बायपास रस्त्यार पालसण कोसळपाची घडणूक ताजीच आसा आनी आतां आयतारा धारगळे महाखाजन हांगसर राष्ट्रीय महामार्गार कुशीचे पालसण कोसळले। फाटल्या वर्सा ह्याच सुवातेर अशेंच पालसण कोसळिल्ले। फाटल्या वर्सा सारकेच परत घडले, मात तरी प्रशासन अजून सुस्त आसा। रस्त्याची एक सायड अशी माती कोसळून बंद जावपाची शक्यताय आसा। हे पळोवन वर्सभर आपत्ती व्यवस्थापनान कितें केलें काय म्हण थळावे प्रश्न करतात। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट।